नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगा. खबर विस्तारान. कोविडाच्या वरिश्ठांत दाळ भड्डोवपाच्या प्रकरणात नवो खुलासो. दाळ खरेदीक अर्थ खात्याची हरकत आशिल्ली, मात तांचे कडेन प्रस्ताव येवच्या आदींच ऑर्डर दिल्ल्यान पयशे मंजूर करचे पडले. प्रस्तावा प्रमाण 800 मेट्रीक टन दाळ घेवपाचे, मात आदीं 400 मेट्रीक टन घेवन गरज पडल्यार आनीक घेवपाचें थारिल्ल्यान मोठें लुकसाण टळ्ळें. नाजाल्यार 6.5 लाख किल दाळ भड्डुपाची, 5 कोटी वयर फटको बसपाचो. कोविडाच्या अरिश्टांत APL रेशन कार्डवाल्यांक दिवंक सरकारान 408 मेट्रीक टन तूर दाळ घेतिल्ली. तातूंतली 242 टन दाळ भड्डेली आनी सरकाराक 2 कोटीचो फटको बसलो. खरें म्हणल्यार तूर दाळ घेवपाच्या प्रस्तावाक अर्थ खात्याची हरकत आशिल्ली. प्रुडंटाच्या हाताक डॉक्युमेंट लागल्यात. तातूंत गजाली स्पश्ट. सरकारान APL रेशन कार्डवाल्यांक दिवंक 800 मेट्रीक टन तूर दाळ घेवपाचें थारायल्लें. पयशां खातीर अर्थ खात्या कडेन प्रस्ताव आयिल्लो तेन्ना खात्यान हरकत घेतिल्ली. APLाक लागपी तूर दाळ खरेदी बागायतदार, बार्देस बाजार आनी मार्केटिंग फेडरेशनांतल्यान जाता म्हूण अर्थ खात्यान फायलींत नोंद केला. म्हालाचो उणाव आसल्यारूच सरकार मदीं पडटा म्हूण अर्थ खात्याचें नोटींग. तूर दाळ खरेदीचो विशय मार्केटार सोडप योग्य म्हूण अर्थ खात्याचो फायलीचेर शेरो आसा. मात हे आदींच तूर दाळीची ऑर्डर घाल्या म्हूण नागरी पुरवण सचिवान ताचेर शेरो मारलो. ताचेर ऑर्डर दिले आसत जाल्यार अर्थ खातें मान्यताय दिता म्हूण फायल पास जाली. नागरी पुरवण खात्यान 408 मेट्रीक टन तूर दाळ घेवन 242 टन म्हणल्यार 2,42,000 किल तूर दाळ भड्डेवन कुसयली. सरकाराक 2 कोटीचो फटको. मात अजाप म्हणल्यार सरकारान खरी फायल पास केल्ली ती 800 मेट्रीक टन तूर दाळ घेवंक. पयशे एडवान्स दिवपाची सिस्टम आशिल्ल्यान पयलीं 408 मेट्रीक टनूच घेवया म्हूण सरकारान थारायलें. नाजाल्यार 242 मेट्रीक टनाच्या जाग्यार 642 मेट्रीक टन म्हणल्यार 6,42,000 किल तूर दाळ भड्डेवपाची आनी लुकसाणीचो आंकडो 5 कोटी वयर पावपाचो. नागरी पुरवण खात्यान पयलीं नाफेडा कडेन 408 मेट्रीक टन तूर दाळी खातीर ऑर्डर घाली आनी उपरांत फायल पयशाच्या अप्रुवलाक अर्थ खात्याक आयली. पयली ऑर्डर दिवंक नाशिल्ली जाल्यार नागरी पुरवण खातें इतल्या मोठ्या प्रमाणार तूर दाळ घेवंक पावचेंच नाशिल्लें. आदी ऑर्डर मागीर अप्रुवलाचें काण कोणाचें? प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. शापोरा रेंव काडूंक EC क्लियर. मायन्स संचालक शानबाग प्रुडंटा कडेन उलयलो. मांडवी जुवारीचो NIOन रिपोर्ट दिला. लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकतींक रिपोर्ट वेबसायटीर आसात. NIOन रिपोर्ट केल्ल्या 7 झोनांतल्या 4 EC ट्रेडिशनल आनी नॉन ट्रेडिशनल दोगांकय बावटो. मात माखना सक्शन पंप वापरूंक मेळचे ना. सप्तकभरांत नेम अटी नोटिफाय जातल्यो. परवाने खंय ऑनलायन. It is not only for traditional, other traditional as well as freshers, non-traditional. दोगांकय दितले आमी, but it is only using manual method. कोणाकच सक्शन पंप आनी कितें मशिनरी घालून काडूंक शकना. आनी कितें ट्रेडिशनल बी तितले लोक आसचे ना म्हणून सांगून दोगांकूय चान्स दिला. 70% अशें कितें तरी आतां आमी ट्रेडिशनल आनी 30% नॉन ट्रेडिशनल म्हणून आमी थारायलें. पंप यूज करूं शकता थंय. पंप कोणूय यूज करूं शकना. EC इज ओनली फॉर मॅन्युअल मेथड. नो पंप कॅन बी यूज. हे फावटी आमी ऑफलायन फिजिकल एप्लिकेशन घेवचें ना. एवरी सिस्टम विल बी ऑनलायन, रायट फ्रॉम एप्लिकेशन टू पेमेंट टू गिविंग परमीट. मांडवी आनी जुवारीचो NIA रिपोर्ट आयला. वेबसायटीर घाला. लोकांच्यो हरकती सुचोवण्यांक म्हयन्याचो प्राझ आसा. इन एडिशन आमकां NIOचे रिपोर्ट, मांडवी आनी जुवारीचे रिपोर्ट आयला आसता. द कन्सल्टेशन प्रोसेस 1 मंथ. ते पब्लिकाचे कितें कमेंट्स आनी सजेशन येतात ते घेवन आमी ते रिपोर्ट काडून स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ते ऑथॉरिटी आसा तांकां आमी सबमीट करतले. मागीर ते ECक एप्लाय करतले. EC एप्लाय केले मागीर सेम प्रोसेस कितें आमी चालू करपाचें मांडवी आनी जुवारीन बी करतले. तशेंच आनी बी रिपोर्ट चालू आसा तांचे आनी दुसरे रिवराचे तशे रिपोर्ट येता. आमी सेम प्रोसेस कंप्लीट. सगळे रिवर कंप्लीट म्हणजे जे पयलींचे स्पॉट्स कवर जावपाक कितलो टायम आसपाक शकता? पळोवपाक जाय ते NIO काम चालू आसा. NIO करतले. पब्लीक कन्सल्टेशन जालें मागीर EC. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. फायनान्सा कडेन सध्या खंयच्याच खात्याची मोठी बिलां पेंडींग ना म्हणून मुख्यमंत्री सांगता.
ताणें फायनान्स आनी बाकीच्या खात्यांची बसका घेवन पेंडींग बिलां येणावळ आनी केंद्राच्या स्किमीचो रिव्ह्यू घेतलो. RXIL डिस्कावंटींग सिस्टमी वरवीं सुमार 400 कोटींची बिलां फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर फारीक करतले म्हणून कळटा. आयच्या डेटीन जर पळयत जाल्यार आमचे कडेन कोणाचीच बिलां जी आहा पळय मेजर बिलां कांयच पेंडींग ना. हार्डली म्हणजे एका म्हयन्याच्या वयर कोणाचीच पेंडींग बिलां खंयच्याच डिपार्टमेंटाची आमच्या कडेन दवरलेली ना. थर्ड थिंग विथ द कॉर्पोरेशन हांवें आतां कॉर्पोरेशनचो रिव्ह्यू घेवपाक फायनान्स सेक्रेटरी कॉर्पोरेशनचो रिव्ह्यू घेवपाक लायला आनी ते कंप्लीट करपाक लायला. आनी खास करून सांगपाक खूब खोस भोगता PFMS पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम हाज्या कडेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजे प्रत्येक स्टेटीचे कॉर्डिनेशन म्हणजे पर्संटेजीन आपले डावटेलिंग ऑफ द स्कीम आसता पळय त्याच पद्दतीन आमी 100% इन लायन वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसा. ते 100% इन लायन आसल्या उपरांत आमचो जो फंड्स एलोकेशन 306 crores ऑफ रुपीज आमकां मेळपाचें आसलें तितूंतले 200 crores ऑफ रुपीज मेळ्ळे. उरलेले 106 कोटी रुपया आमकां डिसेंबर पर्यंत मेळटले. वी आर ओनली द स्टेट जाणी 100% आपले इन लायन वीथ द PFMS सिस्टमाचेर 100% आमी कंप्लीट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किमी खातीर आमी कंप्लीट केले. त्या खातीर उरलेले आमचे 106 कोटी आमकां डिसेंबर पर्यंत मेळटले. सरकारान खंय केंद्राक 46 प्रकल्पांचे प्रस्ताव धाडिल्ले, तातूंतले 18 पास जावन केंद्राचो फंड खंय पावला. करपाचें आशिल्लें. इट इज ऑलमोस्ट 56 प्रोजेक्ट्स आमी टार्गेट केल्ले. भितरले 46 प्रोजेक्ट धाडपाक शकले. 18 प्रोजेक्टाचे पयशे आयले. 14 रिजेक्टेड जाल्ले. ते परत एकदां आमी डिटेलान परत धाडून दिता. ते एके वाटेंतल्यान आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आमचे वेगवेगळ्या कन्सल्टंटांच्या थ्रू ते इवेल्युएट करीत आसा. नेक्स्ट आमी रिविजन ऑफ द स्कीम सुद्दां नाबार्ड परत आसा तशें सिडबी हांच्या कडल्यान करीत आसा. लोन सगळे रिवायज करीत आसा. ते तितूंतल्यान सिस्टम ती चालू दवरल्या ते जाण 6 म्हयने खरें म्हटल्यार लोनूच घेवंक ना आमी. इट इज एक 100 कोटी कितें मदीं फक्त कशें आतां फुडें परत ताण पडूं नाका म्हणून आमी 100 कोटी घेत आसा. कारण ऑलमोस्ट आमकां आमकां ह्या 4 म्हयन्यांक म्हणजे जे आमी प्लॅन केल्ले तें लोन खरें म्हटल्यार घेवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मयेचे इवॅक्युई प्रॉपर्टीचे प्रस्न 31 मार्च 2023 मेरेन सुटावे करपाची डेडलायन थारल्या. एका डॉक्युमेंटाचेर ऑक्युपन्सी सिद्ध करूंक सरकारान मान्यताय दिल्ल्यान मयेच्या आमदारान उपकार मानले. 1,500 घरां 350 वयर शेतां आनी हेर प्रॉपर्टीच्यो केशी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक अधिकार दिवन तडीक लावपाची प्रक्रिया खंय रोखडीच सुरू. म्हणजेच एका डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर ह्यो केसी फास्ट मुवमेंट जातल्यो प्रूव जातल्यो आनी तांकां सवलती मेळटल्यो. सरकारान अशी मान्यता दिल्ली आसा की डेप्युटी कलेक्टर दिवचल जे आसा तांकांच ते ऑथॉरिटी दिवन जे होम डिपार्टमेंटासून तांकां एक ऑर्डर काडटले आनी ती जे फुडें केसीचो रिजल्ट आहा तो डेप्युटी कलेक्टर आपल्या ऑथॉरिटीचेर तांकां सदन दिवपाक अधिकारा हाडटा. आनी डेडलायन दिल्ली आसा सरकारान तांकां 31 मार्च 2023 पर्यंत सगळ्यो केसी आहा त्यो निकालाक हाडून 1506 केसी अजून पेंडींग. घरा बद्दल केसी आहा त्यो पेंडींग आहा. एप्लिकेशन पेंडींग आहा. तेच्या नंतर 322 ज्यो आहा त्यो एग्रीकल्चराच्यो. अजून पर्यंत 410 सदन दिल्ल्यो. स्मार्ट सिटीची चडशीं कामां जून जुलय मेरेन सोंपूंक जाय म्हणून सरकाराची डेडलायन. पणजेचो महापौर प्रुडंटा कडेन उलयला. फाटलीं 30-40 वर्सां ड्रेनेज सिस्टमीक हात लायिल्लो ना तेवूय जाग्यार घालता. फुडलीं 10-15 वर्सां रस्ते खणपाची खंय गरज पडची ना. पायप लिकेज जावची ना. ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचें काम मात जाय तशें जायना म्हणून रोहीत उलयला. Most of the work will be done say June, July. That is the deadline that everyone has been given. We understand the inconvenience that has been caused to a lot of people, so we'd like to apologize for that also. But now a lot of the work that is being done is absolutely necessary. For example, now a lot of the pavements will be done. We are setting up proper utility drains, so roads will not have to be broken. The drainage system is to be revamped because it has not been done for the past 30-40 years. And all of these things have to be done. Because now everyone has noticed like leakages in the pipes, leakages in fluids that happen very regularly. So now all of the works that are happening now is to address all of these issues that are happening. For the next 15-20 years, people will have nothing to worry about. So we have had various meetings with the traffic department also.
and we have asked for their cooperation. They have said that they would lend it to us. We realize also that they have not been doing the job to the best of their abilities also, but we will take up the issues with traffic as and when it is. बाटल्यान रोड आसा पळय न्ही ते एवरी इयर फुटता सिवरेजा खातीर तें परमनंट सोल्युशन कितें गावपाना. So now see all of the smart city work now, especially the sewage department, whatever work has been, all the roads that have been damaged now, they have already taken their estimate for all of those roads to be repaved. So now Division 2 has been given that work order. The moment the sewage work is away, all of the roads will be reinstated. राज्यपालाची गोवा संपूर्ण यात्रा पुराय. त्या निमतान राजभवनात आज सकाळी खासा कार्यावळ. सुवाळ्याक केरळचो राज्यपाल अरीफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री सावंत आनी बाकीचे मानेस्त आसतले. राज्यपालाची गोवा संपूर्ण यात्रा 18 नोव्हेंबराक पुराय जाल्ली. 40 मतदारसंघ, 191 पंचायतीच्या 403 गावांनी 1,500 मायज पंचां कडेन गाठ भेट. Tomorrow will be the valedictory program of the completion of this yatra, since we believe that it has been a very great achievement, and I mean in the sense that many governors who have come in the past have indeed, they have visited a lot of Goa, many parts of Goa and all that, but not in the way that Honorable Governor Shri P.S. Sridharan Pillai has done it. So we believe that it's the first of the kind happening here in Goa, having touched each and every remote part of Goa and also interacted with all the people and the local representatives there. So to celebrate this great achievement, we have this valedictory program tomorrow, which will be attended by the Honorable Governor of Kerala, and also Honorable Chief Minister has said that he would also be attending. We hope to also have the Honorable Union Minister Shri Sripad Naik and all the others who have helped us in the success of this yatra. Everybody, like the deputy sarpanchas, the village panchayat members, Zilla Parishad panchayat members, the MLAs, the ministers, all of them we have invited, and we are going to have a large crowd tomorrow. And we hope to really celebrate this event and convey the message that here has been a governor who has been different from the others. एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. वर्ष 2013 पर्रा एका रेस्टॉरंटात नायजेरियनाक बडोवपाच्या केशींत 14 आरोपींक म्हापसा JMFC कोर्टान सोडले. ह्या दुबावितांचेर एका नायजेरियनाच्या खुनाचोय आरोप आसा. दोनूय प्रकरणांत 2 सुवातेर एकाच वेळार हे लोक कशे आसूंक शकता काय म्हूण तांच्या आदोगादान आर्ग्युमेंट काडलो. वळख परेडी वेळारय खंय तांकां कोणेच वळखूं ना. There were 2 cases registered by Mapsa police station with respect to the same incident. One was a case under 326 of IPC, and the second case registered was a murder case under section 302 for committing murder of a Nigerian national as per the police. All the accused are innocent and are falsely implicated in both the cases by the police because the police could not catch the actual culprits. त्या केसीनी तांच्यांनी एकाच टायमार एकाच डेटीक सेम भुरगे 2 डिफरंट जाग्यांचेर दाखयले, 2 वाड्यांचेर. I also point out की टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड वॉज डन. नन ऑफ देम वर आयडेंटिफायड. कोणाकूच आयडेंटिफाय करूंक ना. ते म्हणटा मास्क घालून आयले, एकल्याकूय आयडेंटिफाय करूंक ना. आय विटनस आसा पळय तांच्यांनी कोणें आयडेंटिफाय करूंक ना. आनी सगळे इयर्से बेजिसाचेर फूल तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केले. सो कोर्टान म्हाजे आर्ग्युमेंट्स एप्रिशिएट केले. पणजे, ताळगांव, बांबोळे आनी म्हापसा ODP नोटिफाय केला. ड्राफ्ट प्लाना खातीर उक्तो केला. त्या उपरांत हरकती आनी सुचोवण्या खातीर लोकां मुखार दवरतले म्हूण TCP मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. उदरगत रावपाक शकना. तज्ञांचो सल्लो घेवन सल्लागार नेमून उत्तर गोंय PDA अध्यक्ष जेनिफर मॉन्सेराताचे अध्यक्षते खाला काम तडीक व्हरतले म्हूण विश्वजीत उलयला. आयज आमी बोर्ड मिटिंगेन जी डिसिजन घेतल्या त्या गोंयच्या हितान आनी ओवरऑल
डेव्हलपमेंट आणि आमचे पेंजीम ओडीपी आणि तालिगांव ओडीपी बांबोलीम ओडीपी म्हापसा ओडीपी आमी सगळे ओपन करून नोटिफाय केल्ले आसा. आमचे चेअरमन ऑफ पेंजीम PDA मॅडम जेनिफर मोन्सरात यांचे नेतृत्व सकयल कन्सल्टंट बी अपॉइंट केले वयतले जे बोर्डान शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा. आनी दीज ODPs ऑलरेडी ओपन फॉर ड्राफ्ट अँड ड्राफ्ट प्लॅन ते करून मागीर तेजे नंतर ऑब्जेक्शन सजेशनाक ते फुडें व्हरतले. आनी आमकां जाय आशिल्लें की एक टायम फ्रेमा भितर ह्यो सगळ्यो ड्राफ्ट ODP आनी ऑब्जेक्शन सजेशनाक प्लॅन रेडी करून ओपन हें करपाची गरज आहा. कारण डेव्हलपमेंट थारू शकना अँड डेव्हलपमेंट एक ऑनगोईंग प्रोसेस आहे. आणि त्याच बरोबर आमकां ओवरऑल लोकांचे जे डिमांड्स आसा लोकांचे जे सजेशन आसा ते इनकॉर्पोरेट करपाची गरज आसतली. पण हे सगळे विथ एक्सपर्ट एडवायस आनी विथ कन्सल्टंट आनी आमचे मॅडम जेनिफर मोन्सरातच्या नेतृत्व सकयल हे सगळे गोष्टी केले वयतले आनी चालू जाल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की योग्य तरेचो प्लॅन जे पणजे शहराक आनी जे तालिगांव आसा पणजी शहर आसा त्याच बरोबर बांबोली म्हापसा ह्यो सगळ्यो एरियाज व्हेरी वेल कवर्ड जातल्यो. सरकारी नोकर भरती स्टाफ सिलेक्शन आयोगा वरवीं करपाचे सरकाराचे भुमिकेक दोतोर शेखर साळकाराचो येवकार. मात सिस्टम कंप्युटरायज करपाचो सल्लोय ताणें दिला. मनीस आसता थंय भ्रश्टाचाराक वाव उरता. ताका लागून सिलेक्शन प्रक्रिया आनी परीक्षा 100% कंप्युटरायज केल्यार खरी ट्रान्सपरन्सी येतली म्हणून दोतोर उलयला. वन इम्पॉर्टंट थिंग यू हॅव टू रियलायज हे करप्शन खंय जाता वेरेवर देर इज ह्युमन एरर आहा पळय म्हणजे ह्युमन आसा जंय मनीस आसा थंय करप्शन हें आसतलेंच. पीपल मे टेक बेनिफीट ऑफ खंयसून बेनिफीट घेता कशें घेता तें कांय कळपाचें ना. सो इफ म्हजें सजेशन आशिल्लें की हें जर करतात स्टाफ सिलेक्शन न्हय देन यू शूड डू इन अ कंप्युटरायज टोटली कंप्युटर बेस्ड सिलेक्शन. इफ Dr. Pramod Sawant does this, he will be remembered and as a lifelong in the visionary leader all over India. Nobody has done this in the past. ताणे जर हे सक्सेसफुल केलें न्हय he will be in the history आपलें नांव बरयतलो. He is the first chief minister to do everything in a black and white in a systematic manner in a computerized way म्हणून. सो सगळे हे बाहेर जो पैसे घेता हे घेता 10 लाख घेतले 15 लाख घेतले सगळे वतले खडाक करत. आनी हातून तुका लोकांक जे आमच्या MLA बिलेमेंक टायम मेळटलो टू डू अदर वर्क अदर दॅन हे फक्त जॉबांचे घेवन बसपाचें. GCAचो नवो अध्यक्ष विपुल फडके आड तो GCAचो सचिव आसतना 2 प्रकरणात नव्या सचिवान चवकशी मागल्या. चवकशेक दोतोराचो येवकार मात ती खंय समय मर्यादेत पुराय जावची. द प्रेझेंट प्रेसिडेंटाचेर इन्क्वायरी घाल्या सेक्रेटरी. I must really welcome it, but I hope ती टायम बाउंड आसूंक जाय. अशी न्हय की ती इन्क्वायरी घाली आनी तूं आनी नेक्स्ट 3 वर्सां ती इन्क्वायरी तुमची चालू उरता. Once the election is declared, the funds have been given to the clubs. This is totally violating of the total election code of conduct. And if this comes correct, then I think Vipul has no chance, but he has to step down immediately. Treasurer ची सही नासतना प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरीनी पैसे काडल्या आनी बँकेन ते पैसे दिल्या. When the constitution is very clear, treasurer is a must. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. ATK मोहन बागानाक घरच्या ग्राउंडार 3 गोलांनी मारले उपरांत विनिंग मोमेंटम राखूंक FC गोवा इत्सूक. आज बंगळुरू FC आड फातोड्डे गेम. FC गोवा 4थे जाल्यार बंगळुरू 10वे सुवातेर. FC गोवाचो हेड कोच कार्लोस पेना म्हणटा बंगळुरू आड मॅच टफ जातली. आमची टीम सदांच जिखपाच्या मानसिकतेनूच खेळटा. बंगळुरूक मारूंक पुराय यत्न करतले. It's going to be a very tough game. We are going to play against a team that of course is not in a good mood right now, but with very good players. Is a team that always show winning mentality, and for me tomorrow it's going to be, if not the toughest, one of the tough games that we can play till now. So everyone need to be paying attention, need to be ready, because tomorrow it's going to be a difficult game. We are feeling very comfortable at home, but I repeat, tomorrow is going to be a different story. Tomorrow when the referee blows, when the referee whistle in the first minute, no matter what happened till now, no matter the last 2 games, matter what we show, what we do into the pitch. So yeah, I feel that tomorrow is going to be very difficult, and if we want to beat them, we have to be in our best version.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.